स्टेटीतलो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर सातत्यात तुम्ही सगळे जाण काम करताच. आमच्या स्टेटीतलो हायेस्ट क्रायम डिटेक्शन रेट इन द कंट्री आसा. बट म्हाका म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, द प्रिव्हेन्शन ऑफ द क्रायम हाजी आमकां गरज आसा. प्रिव्हेन्शन कशें जातलें ताजेर आमकां वर्किंग करपाची गरज आसा. नो डावट तुमी डिटेक्शन करताच. तुमी म्हणटले प्रिव्हेन्शन आमी कशें करूं काय म्हणून. इट इज पॉसिबल. म्हाका दिसता ताज्याय खातीर काल हांव DGP कडेन आनी SP नॉर्थ SP क्रायम शोभीत सक्सेना हांच्या कडेन उलयतालो. आमच्या कडेन कालच मिटींग जाली आनी प्रिव्हेन्शन करपा खातीर आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवची पडटली, आजून कितें कितें न्यू इनिशिएटिव्स घेवच्यो पडटल्यो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान, स्पेशली फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमन. ताजी गरज आसा आनी तें करपा खातीर डेफिनेटली होम डिपार्टमेंट विल एक्ट ऑन इट. Whatever the support you required for that purpose, for the awareness purpose, for the vehicle purpose, for the training purpose, even though for the special अजूनही जी कितें गरज आसा म्हणजे आमी विचार करता there should be the pink force, pink female force, especially for the woman safety. हाजे इंट्रोडक्शन्स कशा पद्दतीत करप हाजो एक विचार चालू आसा. आमी वुमन सेफ्टी खातीर त्या खातीर जायत्यो गजाली ह्या होम डिपार्टमेंटात बेगिनात बेगीन करतले आणि तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे सहकार्य हाज्या बाबतीत लागतले.